गोंयासयत हेर अस्तंत किनारपट्ट्यावेल्या राज्यांनी 1 जून साकून 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी अंमलांत येतली। ही नुस्तेमारी बंदी बरे तरेन लागू करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान संबंधीत मामलेदारांक नुस्तेमारी जेटी आनी डिझल पंप सील करपाचो आदेश दिला, अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। नुस्तेमारी बंदीचे गोंयांत उल्लंघन जावचें न्हय म्हणून नुस्तेमारी खात्याच्या सुपरवायझरांक गोंयच्या दर्यांचेर बारीक लक्ष दवरपाक सांगलां, अशें मोंतेरो हांणी म्हळें। गोंयांत ह्या 2 म्हयन्याच्या काळांत दर्या खुबळिल्लो आशिल्ल्यान उल्लंघनाच्यो कागाळी येनात, अशा वेळार दर्यांत वचपाची रिस्क सहज कोण घेना, अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो हिणें म्हणलें। आतां नवी नवी तंत्रज्ञानां आयिल्ल्यान नुस्तें फ्रीज करून ह्या दिसांनी विकप शक्य आसा, पूण ह्या बंदीच्या काळांत सुद्दां ताजें नुस्तें बाजारांत उपलब्ध आसता, हाचे खातीर खारें नुस्त्याची मागणी आतां कमी जाल्या, अशें तिणें म्हळें। गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मेक जाल्ल्या वेंचणुकेच्या मतदानात 75 हुंपली। आतां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती मतमेजणेची। 4 जूनाक पणजी आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा। दनपार मेरेन 2 सिटांचो निकाल जाहीर करतले, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिल्या। गोंयांत 2 लोकसभा सुटां खातीर 7 मे दिसा जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी 4 जूनाक पणजे आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा। 2 लोकसभा सिटांचो निकाल दनपारा 12 म्हणल्यार येवपाची अपेक्षा आसा। आमचो प्रयत्न 2 निकाल जाता तितले बेगीन जाहीर करपाचो आसतलो, अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। मतमेजणी बरे भशेन पुराय जावपाक आमची सगळी तयारी जाल्या। आतां फकत भारतीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान कांय अप्रुव्हल येवपाची आसा, जी 1-2 दिसांनी येतली, अशें रमेश वर्मा हाणें सांगलें। सांखळे नावेलच्या मस्तेवाडो, कातरवाडो आनी पाऊलवाड्यार चक्रीवादळा वेळार जाल्ल्या लुकसाणाची शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली। सैमीक आपत्तीक आडोवपाक कोणाच्यान जावचें ना, मात ताका लागून जाल्ल्या लुकसाणाचो अहवाल तयार करपाचें काम चालू आसा। ह्या चक्रीवादळान लुकसाण जाल्ल्यांक चडांत चड लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें। मडगांवच्या मास्टर प्लॅनाचो आराखडो हो एक घोटाळो आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला। मास्टर प्लॅनाचे कंत्राट फेब्रुवारी 2023 सोंपले, अशें आसूनय कंपनीन आपलें काम चालू दवरला। कंत्राट सोंपल्या उपरांत कंपनी कशी काम करपाक शकता, असो प्रश्न सावियोन उप्रासला। दुसरे वटेन जीसुडाच्या कोतान खंय मास्टर प्लॅनाचें काम अजूनय सुरू आसा। मडगांवचो मास्टर प्लान तयार करतना लोकांक विश्वासान घेवंक ना, फकत बिल्डर लॉबींग फायदो करून दिवपा खातीर हो प्लान तयार केल्ल्याचें सावियो म्हणटा। वाळपय चालू आशिल्ल्या भुंयगत केबलिंगाच्या कामाक लागून केरी धनगर वाड्यार परत उदका पायपलायन फुटून मोठ्या प्रमाणात पिवपाच्या उदकाची नाचाडी जावपाक लागल्या। पायपलायन दुरुस्त करून लेगीत ती फकत वयले वयर माती घालून पुरयल्ल्यान गाडयांच्या येरादारेक लागून ती पायपलायन फुट्टा, अशें कळटा। देखून संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग भुंयगत केबलिंग तशेंच पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेवचें, अशी मागणी जावपाक लागल्या।
पणजे स्मार्ट सिटी करपाच्या कामाक सुरवात आसा, पूण पणजे मार्केट स्मार्ट केन्ना जातले असो प्रश्न थळाव्यांच्या मनात उप्रासपाक लागला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे रस्ते सयत बस स्टॉप स्मार्ट सिटी करपाच्या सुरवात केल्ली दिश्टी पडटा. पूण नुस्तें मार्केटाचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. दिसाक कितलेशेच लोक नुस्तें घेवपाक पणजेच्या नुस्तें मार्केटांत येतात, पूण नितळसाण आशिल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडपाची शक्यताय आसा. विक्रेत्यांक गाडयाऱ्या उदकांतल्यान यो वच करचें पडटा जाल्यार मार्केट उशीर आशिल्ल्यान चलपाक लेगीत सुवात मेळना. कांय नुस्तेकार रस्त्यार नुस्तें विकपाक बसता, ताका लागून येरादारीची कोंडी जाता. पावसान जाल्यार ह्या मार्केटाक गळटी लागता. देखून पणजे नुस्तें मार्केटांत गरज आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दोन 2024-25 खातीर ITI प्रवेश 27 मेच्यान सुरू जातलो. अंदूच्या ITI प्रवेशांत पयलीच खेपे सुरू केल्ल्या 3D प्रिंटींग आनी व्हेईकल फाट्याच्या अभ्यासक्रमा विशीं पालक तशेंच विद्यार्थ्यां कडल्यान वासपूस जाता. ताका लागून अंदू ह्या दोनूय अभ्यासक्रमांक बरो प्रतिसाद मेळपाची शक्यताय आसा. हो अभ्यासक्रम काकोडे, फार्मागुडी, दिवचल, म्हापशें आनी वास्को ह्या ITIंत उपलब्ध आसतलो. तशेंच काकोडेच्या ITIंत ड्रोन पायलट हो अभ्यासक्रम लेगीत सुरू जातलो. तशेंच खात्यान गोंयांतल्या विविध 9 तारांकीत हॉटेलां वांगडा समाजांचो कबलात केला. ह्या दोट्टी प्रशिक्षण प्रणाली प्रमाण हॉस्पिटॅलिटी हो विशय घेवपाक विद्यार्थ्यांक ह्या हॉटेलांनी 6 म्हयने प्रशिक्षण दितले जाल्यार 6 म्हयने अभ्यासक्रम शिकयतले. तेच वरी विद्यार्थ्यांक प्लेसमेंटा खातीर लेगीत हो हॉटेल कंपनी आदार करतल्यो अशें कळटा. कांय दीस आदीं कुचेले वाठारांतल्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली. देखून थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान झरो नितळ करपाची मागणी केल्ली. उपरांत थळावो आमदार जोसुआ डिसुजा हाणें कुचेले झऱ्याची पळोवणी केल्ली. तेन्ना आमदारान झर दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिल्लें. ते प्रमाण शुक्रारा कुचेले वाठारांतलो झरो दुरुस्त केलो. थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले. फाटले 2 दीस जाले कुचेले म्हापशा एका शेतान गंभीर जखमी अवस्थेत एक म्हस थंयच पडून आसा. कोणूच तिची दखल घेना. म्हशीच्या दनयाकूय हे विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. देखून थळावे बरेच तिडकल्यात. हाका लागून थळाव्यांक थंयच्यान यो वच करपाकूय त्रास जाता. ह्या म्हशीचेर बेगोबेग उपचार सुरू करचे म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. दिसपट्ट्या जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ली कोकमाची आमसुलां म्हळ्यार सोलां अंदू म्हारग जावपाची चिन्नां दिसतात. कांय विक्रेत्यां कडल्यान तशे संकेत मेळ्ळ्यात. कमी पीक तातूंत आडवेळ्या पावसाच्या तडाख्याक लागून अंदू कोकमाच्या आमसुलांचें प्रमाण कमी जालां. ताका लागून सध्या दिवचलच्या बाजारांत सोलांचो उणाव दिसून येता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. लायटीच्यो कागाळी सुटाव्यो करपा खातीर राज्यान सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर रोखडेच सुरू करतले. 4 जाण फोन घेवपाक आनी 4 जाण जाप दिवपाक आसतले. हे कॉलिंग सेंटर 24 वरां सुरू आसतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. कॉलिंग सेंटरान CCTV लायतले, हाचो एक्सेस थेट आपलो OSD तशेंच CE आनी ACEक आसतलो अशें ताणें ह्या फुडें उलयतना सांगलें. राज्यांत लायटीच्यो समस्या सुटावो करपाचो एकमेव मार्ग म्हळ्यार अंडरग्रावंड केबलिंग. राज्यात सुमार 3,500 कोटींची अंडरग्रावंड केबलिंगाची कामां काडल्यात, तातूंतली 60 ते 70% पुराय जावपाचे वाटेर आसात. तरी पुराय गोंयांत अजून 60% अंडरग्रावंड केबलिंग उरला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. लोकांचे कागाळी खातीर रोखडेच 24 वरां चालू आसपी सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर सुरू करतले अशें ढवळीकार हांणी सांगलें. गोंयांत आतां तिसरे सिप्ला फार्मा कंपनीन आपल्यो नोकर भरती मुलाखती निमणे रद्द केल्यो. हे विशीं कंपनीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयलां. ह्यो मुलाखती गुजरातच्या वापी ह्या वाठारांत 26 मेक जावपाच्यो आशिल्ल्यो. वेर्णाच्या सिप्ला ह्या फार्मा कंपनीन 26 मेक वापी गुजरात हांगा नोकर भरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यो. ह्या प्रकाराचेर गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खर तिडक उक्तावून सरकाराचेर टिका केल्ली. ताका लागून इंडोको रेमेडीज एनक्यूब एथिकल्स फार्मा कंपनी फाटल्यान आतां सिप्ला ह्या वेर्णाच्या फार्मा कंपनीनूय गुजरातांत दवरिल्ल्यो नोकर भरती मुलाखती रद्द केल्यात. कंपनीन हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरोवन ही माहिती दिली. पंचवीस मे हो गोंयचो आदिवासी समाजा खातीर महत्वाचो दीस. ह्याच दिसा 2011 बाळी उठाच्या आंदोलनात न्याय हक्का खातीरचे संघर्शांत आदिवासी समाजांतले दोगा तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. आयचे दिसा उठा संघटना प्रेरणा दीस मनयता. फोंड्याक कार्यावळ जाली, मात आदिवासी फुडारी तवडकर आनी गावडे हे दोगांची तोंडां आयचे दिसा दोन कडेन. फुडल्या वर्सा प्रेरणा दिसा पयलीं आदिवासी समाजाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो, नाजाल्यार परतून एकदा संघर्षाची तयारी दवरची, मंत्री गोविंद गावडेन आपल्याच सरकाराक आव्हान दिलां. प्रेरणा दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत मंत्री गावडे उलयतालो. दुसरे वटेन आदिवासी समाजाचो आनीक एक खडेगांठ फुडारी तशेंच सभापती रमेश तवडकरान काणकोणा संकल्प दिसाचें आयोजन केलें.
बांबोळीच्या गोय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत वॉर्ड क्रमांक 142 सेवा दिवपी दोतोराक गाळयो सोवून मारपीट केल्ल्या प्रकरणांत आक्षे पुलिसांनी दोगा बायलां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणांत डॉक्टर शुभम प्रभुदेसाय हाणें दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण 22 तारखेक सांजवेळा 7 वरांचेर कागाळदाळ वॉर्ड क्रमांक 142 आपतकालीन सेवा दिता आसतना एका दुयेंतीच्या सोयऱ्यांतल्या दोगी बायलांनी वाद घालून वायट उतरां घाली. हाचे भायर कागाळदाराक धक्काबुक्की केली. कागाळदाराक सेवा दितना मदीं आडखळ हाडली. हे संबंधी आक्षी पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. हाची दखल घेवन आक्षी पुलीस उपनिरीक्षक स्वप्नील नाईक हांणी ह्या बायलां आड गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला. संवसाराच्या सगळ्यांत उंच सुवातेर पाय दवरपी पयलो गोंयकार म्हूण पंकज नार्वेकर यशस्वीपणान माउंट एव्हरेस्ट चडलो. 41 वर्सांचो पंकज पर्वरी रावपी. तो PWDन सहाय्यक अभियंतो म्हूण काम करता. पंकजान 21 मेक सकाळी 5:30 वरांचेर माउंट एव्हरेस्ट चडपाची कामगिरी केली. अंदू मॉन्सून 31 मेक केरळांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. केरळांत मॉन्सून पावतकीर तो गोंयांत पावपाक 4 दीस लागतात. गोंयांत मॉन्सून पावपाच्या तारखे विशीं सध्या तरी अदमास करप योग्य जावचें ना अशें पणजे वेधशाळेचे मुखेली नहुष कुलकर्णी हांणी सांगलां. हवामानांत बदल जालो वा उण्या दाबाचो पट्टा तयार जालो जाल्यार केरळ उपरांत गोंयांत मॉन्सून पावपाक उशीर जावंक शकता. मॉन्सूनाची वाटचाल कशी जाता तें पळोवन फुडलो अदमास हवामान खातें जारी करतले अशें तांणी सांगलें. गोंयांत मॉन्सून जुनाच्या पयल्या सप्तकांत पावता पूण हाचे पयलीं तो 2 सप्तकां उपरांत सुद्दां पाविल्लो आसा. मजगतीं राज्यांत आडवेळो पावस सुरूच आसा. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केल्लो आसा. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्माचे अल्गोरिदम नेणट्या भुरग्यांच्या असुरक्षिततायेचो फायदो घेवन तांकां व्यसन करतात. हाचे भायर फेसबुक आणि इंस्टाग्राम भुरग्यांक हिंसाचार, द्वेषपूर्ण भाशण आणि लैंगीक अशें कंटेंट दिता असो आरोप युरोपीय संघटनेन करीत चवकशी सुरू केला. फेसबुक वा इंस्टाग्राम प्रोफायल तयार करपा खातीर भुरगीं पिरायेच्या सत्यापानाचें पालन करता काय ना हाची चवकशी युरोपीय संघ करतले. उपरांत अयोग्य सामुग्री आडोवपा खातीर साधनाचो योग्य वापर जाता काय, ते भायर नेणट्या भुरग्यां खातीर तयार जाल्ली डिजिटल सेवा कायदो नेमांक पाळो दिता काय ना हाची चवकशी करतले. कंपनी दोशी जाल्यार संवसारीक येणावळीचे 6% दंड भरचो पडटलो. मजगतीं मेटाच्या मतान हे आरोप निराधार आसात. तांच्या मतान ते भुरग्यांचे सुरक्षे खातीर 50 परस चड साधनां आनी रणनिती तयार करतात. 1 दशक सावन प्लॅटफॉर्म सुरक्षीत दवरपाचो तांचो यत्न आसा. बंगालच्या उपसागरांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आसा. 25 मे सांजवेळा मेरेन ते चड खर जावन चक्रीवादळ जावपाची शक्यताय आसा. 26 मे दिसा बांगलादेश आनी अस्तंत बंगालांत हे चक्रीवादळ येवपाची शक्यताय आसा. 25 ते 28 मे ह्या काळांत वाऱ्याचो वेग वराक 35 ते 55 किलोमीटर पावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय असो उलो खात्यान मारला. तशेंच लायफगार्ड एजन्सी दृश्टी मरीन कंपनीन पर्यटकांक गोंयांतल्या दर्यावेळांक भेट दितना फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 1 अंश देंवन 32.6 अंश सेल्सियस नोंद जालें. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 0.3 अंश वाडून 33.6 अंश सेल्सियस नोंद जालें. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. 1 मार्च ते 25 मे ह्या काळांत राज्यभर सरासरी 118 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या.
गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. फाटल्या 5 म्हयन्यांत 5 खून, 27 लिंगी अत्याचारा घडणुको जाल्यार 17 विनयभंगाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. ते भायर 29 अपहरणाच्यो घडणुको घडल्यात. जाल्यार बायलां आनी भुरग्यांच्या विरोधांत 79 वेगवेगळ्या गुन्यांवांच्यो केशी नोंद जाला. एका बायलेन शिकिरी हॉटेलांत आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारले आनी ताची कूड एका बॅगान भरून दवरिल्ली. ही घडणूक ताजी आसतना बाळावल्या अनैतीक संबंदांतल्यान एके बायलेन आपलो मोगी सूरज मायगिरी हाका घेवन आपल्या घोवाचो कांटो काडिल्लो. निमाणे कडेन कोलवा पुलिशेन दोगांय दुबावितांक अटक केल्ली. उपरांत मार्रा पिळण वाठारांतल्या हॉरिझन साजुरा प्रकल्पांतल्या कांय विलांचो धनी निम्स दिल्लन हांची कूड तांच्या एका विलांत सापडिल्ली आनी ह्या गुन्यांवांत लेगीत बायलेचो आस्पाव आशिल्लो. देखून बायलांची गुन्यांवांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा अशें स्पश्ट दिसून येता. वेळसाव दर्यांतले मेल्ले नुस्तें दर्या देगेर व्हांवून आयला. वेळसावच्या पॅरादीप फॉस्फेट कंपनीचे रसायनीक उदक दर्यांत सोडिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर हावळ आयल्या. गोंय प्रदूषण महामंडळान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. हे पळयात वेळसाव दर्या देगेर व्हांवून आयिल्लें मेल्लें नुस्तें. दर्या कुशीक आशिल्ल्या पॅरादीप फॉस्फेट कंपनीचे कॅमिकलाचें उदक खंय दर्यांत सोडिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर हावळ. मेल्लें नुस्तें अशे तरेन दर्या देगेर व्हांवून आयिल्ल्यान नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम देखून जाला. देखून गोंय प्रदूषण महामंडळ नियंत्रणान वेळसाव दर्यावेले उदकाचे नमुने तपासचे अशी मागणी थळाव्या नुस्तेकारांनी केल्या. पेडण्या पुरासकळे जंक्शन धोकादायक आसून कितलेशेच जाणांनी हांगा जीव वगडायला. हे धोकादायक जंक्शन बंद करून गाडयो फुडल्या मार्गांतल्यान पेडण्या वळच्यो. नाजाल्यार ह्या जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर तरी उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 1 म्हयन्या भितर ही समस्या सुटावी जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवन आंदोलन करतले म्हूण तांची शिटकावणी. शुक्रारा पंचवाडी शिरोड्या टँकर आनी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघात प्रकरणांत टँकर चलोवपी सांगेचो सुदेश देसाय हाच्या विरोधात फोंड्या पुलिशेन गुन्यांव नोंद केलो. पुलिशेन ताका अटक करून सध्या जामिनाचेर सोडला. हो भिरांकूळ अपघात जावपाक टँकराचो ड्रायव्हर कारणीभूत थारिल्लो. ताका लागून पुलिशेन ताचेर कारवाय केली. दूधसागर घसघसो अंदू 1 जून सावन पर्यटकांच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. तसो आदेश उत्तर गोंय वन्यजीव पर्यावरण आनी पर्यटन विभागाचे उपवन संरक्षक हांणी जारी केला. भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान मोलेचो दूधसागर घसघसो पर्यटन सर्कीट वाहनांच्या येरादारी खातीर बंद उरतलो अशें आदेशान म्हणलां. मोलेच्या दूधसागर घसघश्या कडेन पर्यटक आकर्शीत जाता. पावसान लाखांनी पर्यटक ह्या घसघश्याक भेट दितात. मात फाटल्या कांय वर्सां सावन हांगा पर्यटक बुडपाच्यो घडणुको घडटात. तशेंच हो वाठार रानांतल्यान जनावरां खातीर आरक्षीतूय आसा. हाची दखल घेवन पावसाच्या हंगामान हांगा पर्यटकांक घेवन वचपी जिपींचेर बंदी घाल्या. अंदू अशीच बंदी उत्तर गोंय रानजीव पर्यावरण आनी पर्यटन विभागाचे उपवन संरक्षक हांणी जारी केल्या. फाटल्या वर्सा 11 जून 2023 सावन ही बंदी घाल्या. उपरांत 15 ऑक्टोबराक ती काडिल्ली. मात अंदू मॉन्सून वेळार सुरू जावपाचे संकेत आसात. ताका लागून 1 जून सावन बंदी लागू केल्या. ही बंदी केन्ना सोंपतली हें अजून स्पश्ट जावंक ना.
केंद्र सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमान खूब बदल केल्यात. आता ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार आरटीओ ऑफिसान वचपाची गरज ना. 1 जून सावन हे नवे नेम लागू जातले. हे खातीर तशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण आता खंयच्याय वाहन प्रशिक्षण संस्थेचेर तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर परीक्षा दिवपाक शकतात. तशेंच ड्रायव्हिंगाचें प्रशिक्षणूय घेवपाक शकतात. मात खंयच्याय ड्रायव्हिंग शाळेंतल्यान तुमकां ड्रायव्हिंग परवानो मेळचो ना. सरकाराच्यो अटी पुराय करपी ड्रायव्हिंग स्कुलांकूच लोकांक वाहन चलोवपाचो परवानो दिवपाक मेळटलो. दोन 2014 उपरांत मया सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली सगळीं बांदकामां मोडून उडयतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. सरकाराची जमनी कोण विकता जाल्यार तांकां वोगी रावचे नात. सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम करीत जाल्यार ते खपोवन घेवचे नात. मया वाठारांत जमनी विकत घेवप्यांनी सदर चवकशी करून जागे विकत घेवचे म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जीएमसींतल्या दोतोराक मारपीट, दोगा बायलां आड गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू. लायटीच्या कागाळी खातीर उबारतले सेंट्रलाइज कॉलिंग सेंटर. हे सेंटर दीस रात चालू आसतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती. लायटीच्या समस्येचेर खंय अंडरग्राउंड केबलिंग होच एक उपाय.
फुडल्या प्रेरणा दिसा मेरेन आदिवासी समाजाच्यो मागण्यो मान्य करच्यो नाजाल्यार परतून करतले आंदोलन. मंत्री गोविंद गावडेची आपल्या सरकाराक शिटकावणी.